बापा, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता. मोगाच्या भाव बिन्यानो, आज सगलो संवसार वा सगळी पवित्र सभा जेजूच्या कश्टांचो शुक्रार वा निमाणो शुक्रार आचरण करता आनी जेजूचो पाशांव नियाळटा. आनी जेजूच्या पाशांवाचो गूण अर्थ समजुवच्याक तुमचे मुखार एक हें घडीत हांव दवरतां. दुसऱ्या महाझुजा वेळार याजक टायटस बाद्रामा हॉलंड देशाच्या विश्वविद्यालयाचो अध्यक्ष जावन आसलो. ताका नाझी सोजरांनी कैद करून बंदेन घालो. ह्या बंदेखाना भितर पेट्या घालचो एक कूड आसलो वा गूड आसलो आनी ह्या गुडांत ह्या याजकाक ते दवरतात. आनी हर एका पावटी हे सोजर ह्या पेट्याच्या गुडांतावन पाशार जाता आसतना ताका पेट्या बरी बोकूंक ते फोर्स करतात. आनी तो अविधेय जाल्यार ताका ते चड मार वा फार दित आसले. आनी अशें हो फादर वा याजक सुमार 2 वर्सां ह्या पेट्याच्या गुडांत कस्तून जियेता. आनी उपरांत तो मरण पावता. आनी तो मेल्या उपरांत ह्या नाझी सोजेरांक थंयसर फादरान बरयल्ली एक डायरी मेळटा. आनी ह्या डायरेन ताणें हे परी लिखलें: खंयचेय कश्ट म्हाका वर्ते न्हय, कित्याक हांव क्रिस्ताच्या कश्टांत वळवळ्ळां. ताच्या कश्टा मुखार म्हजे कश्ट कितेंच न्हय. ताच्या पाशांवान म्हजेर उजवाड फांकला. क्रिस्ताच्या मोगान म्हजें काळीज पेटलां. क्रिस्त म्हजे सवय आसा, देखून भिरांत पडल्या कश्ट लिपल्यात हांव भरवशान भरलां. सोम्याच्या पास्यांव आनी ताचे कश्ट सबार शतमाने कितलेशा कश्टूंच्या दगदूंच्या पिडेशिडेन अडचूंच्या मनशाक धैर्याचें आनी भरवशाचें तारण जालां. आनी आज जेजू आमचे कश्ट घेवन आमी ताच्या कुर्साक पळोवंक वा कुर्साचेर आमी नदर घालूंक तो आज आमकां आपण दिता. तर जेजूच्या पाशांवा संगी आमचो पाशांव आमी नियाळया आनी आयच्या दिसाचें महत्व समजूंक आमी प्रयत्न करया. तर आमच्या मुखार पयलें सवाल: मनीस कित्याक कश्टता? आनी हे सवाल आमकां हर एकल्याक परतून परतून विचारते आसतात वा आमकां परतून परतून हे सवाल आमच्या जिणेंत येत आसता. हाका आयचें पयलें वाचप जवाब दिता. इजाया जेजूच्या कश्टा विशयान पयलेंच कळीत आसले आनी ताच्या कश्टाक कारण कितें म्हणलें तो आमच्या मुखार स्पश्ट रितीन सांगता. आनी जेजूच्या कश्टाक आमचें पातक हाका कारण म्हणलें तो स्पश्ट रितीन आमकां विवरण दिता. आनी आमी पळयता सोमियाचो सेवक ताच्या कश्टा मुखांतर तो कांयच उलयना, मौनपणी सगळें तो सोंसता. आनी सांगणी आसा, सर आमच्या कश्टांक अपवादांक जबाब मौन जावन आसा. आनी जेजू सगळें मौनपणी सोंसता. दुसऱ्यान जेजूच्या कश्टांचो उद्देश कितें जावन आसा? बागेवन सुवांव आमकां सांगता, ताका कुर्सार वयर उबारल्या वरवीं सर मनशा कुळांक तो आपणा थंय लागीं हाडटा. आमच्या पातकाचो परिण जावन जेजू कश्टलो. जेजूच्या कश्टा आनी मरणाचो अर्थ आमी समजता आनी कोण जेजूचो पाटलाव करता तांच्या वैयक्तीक कश्टांचो अर्थ समजूंक तांकां आदार जाता. आनी मुखार आमी पळयता तिसरें: खुरी स्विकार केल्यार आमी जेजूचे नीस पाटलावदार जावन साक्ष दिवंक आमी शकता. आनी हांगासर आमी पळयता जेजूचे कश्ट आनी मरण सगळ्यांक कश्टाचें प्रतिरूप जावन आसा. देखून आमी कश्टल्यार मात्र आमकां जिवीत फावो. कश्टान नव्या भरवशाक आमकां अवकाश जाता. कश्ट आमकां नव्या जिविताक आनी बऱ्या फुडाराक वन पायता. हेरांच्या कश्टांत आमी भागीदार जावच्या वरवीं आमी तांचे कश्ट हळू करूंक शकता. जेजून आमचो इतलो मोग केलो, ताणी आमकां पातकां आनी मरणांतावन मुक्ती करून जिविताक पायलां. जेजूचें मरण आमचें जिवीत अर्थाबरी जियेशें करता आनी ताच्या मरणा वरवीं आमकां ताणें जिवनपणाचो भरवसो दिला. तर आमच्या कश्टांक प्रेरण आज जेजू जावन आसा. आनी कशें? आनी हेचें दुसऱ्या वाचपांत हेब्रेकारांक बरयल्या पत्रांत आमी वाचता, जेजू सर संगतीने आमचे बरे जियेलो पूण पातक मात सोड. देखून जेजू आमकां आदर्श सर आमच्या कश्टांत आनी आडकळींत आमी फुरफूर नासतना
देवा विरोध वचनासतना भोवपणी सगळें सोसूंक आनी जेजूक आमचो आदर सावन पातकाचेर जैतवून बरें जीव जिवंक आमकां एक प्रेरण जावन आसा. तर आयच्या दिसा ह्या बऱ्या शुक्रारा दिसा जेजूच्या पाशांवाच्या शुक्रारा दिसा आमी 3 निश्चय आमच्या जिवितांत आमी करया. पयलें, कश्टामध्ये देवाक विधेयपण आमी सांबाळया. दुसऱ्यान, आमच्या कश्टांक उद्देश आसा म्हणलेलें आमी समजोवया. आनी तिसरें, कश्टा वरवीं मात्र आमकां जिवीत फावो जातलें म्हणलेलें आमी बरवशान जिवया. तर जेजूच्या पाशांवांत आमचे कश्ट मेळोवया आनी जिणेचो कुरीस आमी उखलून घेवन जेजूचो फाटलाव करया. तोच क्रिस्त आमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.